मोगाच्या भाव भयणीनो एका आमच्या मिसांवा ठाण्या लागीं एक कुटाम आसलें आमकांक धाडाय पद्राबांक आनी आमच्या मिसांवांक एक कुमक्यो साथ दिवचे आदारसूंचें सुदारसूंचें जालें कुटाम आसलें आनी तो कुटुंबाचो येजमानी राज अण्णा ताचें नांव राफायल तें सकडी ताका राज अण्णा म्हूण आपयताले देखून तो राज अण्णान तो म्हणून नांवाडीक जालो ताका एक थॉट आसली एक गॅरेज आसली आनी हें थॉट आनी गॅरेज पळोवन तो पळयतालो आनी ताका बसून ह्या गॅरेजी ल्हान थावन ताणें झिरो थावन हिरो जाल्लो मनीस तो झिरो थावन हिरो म्हटल्यार कांय नासलें आतां एक हिरो त्या गांवांत ते मान गौरव असो मान असो गण असो व्यक्ती जावन आसलो तो आनी ताच्या गॅरेजीन ती वस्तू तराचें इनकम आसलें आनी थोड ताणें गॅरेजीन करून एक थॉट एक काडलें आतां थॉटान ती इनकम आसलें ताका आनी तो ल्हान थावन इल्लीं कामां करून वयर आयिल्लो आनी सुरू ताका थोडो तेंप ताका भुरगीं नासल्या वेळार ताणें एक दुर्बळ्यांचो भुरगो तें गॅरेजीन काम करचो तसोच पूत म्हूण ताका शिकोवन आनी रातीचें काम आनी परत शिकोवन रजेच्या दिसांनी गॅरेजीन शिकोवन आनी तशें ताका बरें हेल्पफूल जातालो आनी तांगेर रावतालो तो हळ्ळ्यान कोणाचो एकल्या पिडेस्तांचो भुरगो तो ताणें आनी ह्या भुरगो हुशार म्हणून हांगा शिकयलो मागीर तो बापूय पिड्यान तसलो स्ट्रोक जावन देखून तांच्या भुरग्यांक हाडून आनी एका चेरक्याक हाडून आनी बसलो आनी ताका बरें शिकप आनी परत दिलें आनी मागीर तो डिप्लोमा आनी केलें आनी ताणें बरो शिकप जावन तो ताचे सांगा ताका काम करता गॅरेज पळयतालो बापायक ह्या राजण्णाक दोळो पडलो ताका दोग जावन पूत जल्माले मागीर त्या दोगां पुतांक बरें शिकले ते पूण हें थॉट पळोवचें आनी ह्या गॅरेजीचें काम करूनचें थोटाचें काम करूनचें आपल्या दोगींचेर लागीं तें शेवटाक पावना म्हणलो ताचें प्लॅन तें थॉट इल्लेशें विस्तारून सो तुका जाग्यार इल्लेशें आनी इल्लें थॉट करचें आनी गॅरेज इल्लीशी व्हड जायचे भुरग्यांनी व्हड करीचें म्हणून आशा आसली ताका जागो आनी काणून दवरलो ताणें बोंथणीचो जागो आतां इल्लो व्हड करचें म्हळ्यार ताका हाचेर हे भुरगे करतील म्हजी आशा शेवटाक पावयतीत म्हजी आशा ती जारी करतीत म्हणलें ताका पातयेनी नातली ह्या दोगी चेरकांचेर पातये नातली बरे भुरगे ते पूण तांचे कडेन काम करूंक जायना देखून ताणें दोगां चेरक्यांक ताच्या भायर धाडलें चेरक्यांक भायर धाडलें आनी वो पोस्को ताणें ताच्या पोस्को म्हणून ताच्या घरांत आसलो भुरगोच्या ताचेर बार घालो आनी ताका पयलें गॅरेज संपूर्ण ताणें ताचेर सोडली आनी तो बरो चलयतालो वो कसो चलयतालो तसोच सांजातां लेख दितालो कितलीं बेकार जालीं कितली रिपेरी जाली म्हणून आनी ताका जाय जाल्ले कामाचे दवर म्हणून सांगलें आनी तो थोड्यां चेडक्यांक हाडून शिकोवन आनी परत तयार करून आतां आनी राजण्णान ह्या चेरक्या सतीशाच्या खांद्यार बार घालतना त्या गॅरेजींत 12 जण कामाक आले आतां 18 जण केले आनी 12 जण प्लस 18 जण म्हळ्यार 6 जण कुडशिल्ले 12 जणांक तशें वाडिल्ली ताका कळ्ळी कॅम्पेनी वाडिल्ली कळ्ळी ताका देखून ताचेर तो सोडलें हो तोठाक येतालो अप्रूप हांगा गॅरेजीक येतालो मागीर तोठाचो हरबारी ताका दिलो आनी गॅरेजी ताकाच पळोवंक दिली मागीर निमाणें तो ताच्या सदवे लागीं काजार जालो पूत भायर गेले भायल्या गांवांत युरोपांत सेटल जाले दोगी जाण पूत युरोपांत उरले आनी वो हांगा जावंय हाच्या मांवाची राजण्णाची जतनी आनी ताच्या मांयची जतनी मेरीबायची जतनी आनी ह्या गॅरेजीचे थोटाचे बरें मेहनत करतालो आनी ते बैले पूत परगांवतावन येताना तांकां इतल्या मोगान पळयतालो बरो सुदारसून येलें कित्याक म्हळ्यार वो म्हजें शेवट म्हजी आशा वो जारी करता म्हजी हांवें कितें आशेलो वो जारी करता शेवट जारी करता म्हणली फातयेनी ताचेर आसली देवाक एक आशा आसली एक शेवट आसलो मनशांची सोडोवन करीचे वो तसो शेवट देवाचो शेवट देवाच्या मांडावळीचो शेवट वो देवान एक मांडावळ केली मनशाच्या सोडणेची मांडावळ ताणें केली एक प्लॅन केलें वो तसो शेवट जारी करूंक हें योजन जारी करूंक ताका देव ताच्या सुपुताक ह्या संवसारी एक तारोक जावन धाडटा सोम्या जेजूक ह्या संवसारी आमचो सोडोवन जावन धाडटा देखून ताका ह्या संवसारी येवंक एक आवय जाय देखून देव ताचें प्लॅन जारी करूंक देव पुताक ह्या संवसारी हाडूंक मरयेचेर तो भार घालता मरयेक तो फातयेता देव मरी जारी करतली म्हणली फातयेनी देवाची ती ताचें प्लॅन जारी करता म्हणलो विश्वास देवाचो ती फातयेनी देवाची मरी फातयेनीची जाली
देवाच्या दोळ्या मुखार देवाच्या दृश्टेन मोरी फातयेनीची जाली. आज देव आमकांय देवान एक मिसाव दिला, जण एकल्याक एक देवान मिसाव दिला. तूं फातयेनी सोगी, तूं तुका दिलें मिसाव तूं जारी करताय गी, म्हणली फातयेनी देवाक तूं दिताय गी. देवाच्या मुखार रावून आज आदवेंताचो निमावनो आयतार आज आमी आचरण करता. चवथो आयतार आदवेंताचो चवथो आयतार, 4th Sunday ऑफ एडवेंट. आज आचरण करतना देवाक फातयेनी तूं दिताय. सोम्या तुवें म्हाका दिल्लें मिसाव आमी जारी करता म्हणलें, आमकां जण एकल्या दिलें आमी मिसाव दिलां. तें मिसाव जारी करता म्हणली फातयेनी तूं देवा दिताय गी. तें मिसाव जारी करताय म्हणली फातयेनी देवाक दिताय जाल्यार देव आशेवन तें स्विकार करता. आयच्या पयल्या बसपांत दावीद चिंता, दाविदाक देवान मिसाव दिल्लें आनी देवाचें मिसाव ताच्या परजेचें इस्रायल ताणें बांदून हाडिचें म्हणून. आनी देव इस्रायल परजे बांदून हाडटा, ताणें दाविदान साकार दिचें म्हणून. आनी दावीद आज सगळी देवान ताका बरें केलें. ताचें कुटुंब, ताचें घराणें, ताचें राज, ताचें सगळी पदवी त्या देवान बांदून हाडली. देवान बांदिल्लें वो पळयता, कोण आमचो दावीद राय पळयता. आनी दावीद राय पळोवन आपूण एका व्हडल्या रावळेरांत जियेता. हांवें देवाक फुडें एक रावळेर बांदिचें म्हूण आलोचन करता. देवाक एक टेंपल बांदूंक हांव फुडें सरतां. आपूण रावळेरांत जियेता. देवाची आर्क पेट एका थांबांत, एका टेंटांत, त्या गुडसोलांत आसा. हांव व्हडल्या रावळेरांत जियेता. हें कशें? म्हाका गोरवांक सोडयतल्या म्हाका त्या गुड्यांत हांव आपणान येदो व्हडलो केल्लो म्हजो देव देखून देवान आज हे दिशा थांबांत, हे दिशा टेंटांत, हे दिशा गुडारांत आसचें. आनी हांव व्हडल्या रावळेरांत हांव जियेता, येदो व्हडल्या रावळेरांत हांव जियेता. देखून हांव एक देवाक एक मजबूत टेंपलां बांदता. एक विस्तार बांदी रावन देवाक एक टेंपल हांव देवा बांदता म्हणटा. तो प्रोफेताक नातानाक सांगता, म्हाका अशी आशा आसा देवाक एक व्हडलें मंदीर बांदिचें म्हणून. ताणें देखून नातान प्रवादी ताका परवानगी दिता. त्या वेळा देवाचें उतार नातान प्रवादीक येता. नाका म्हाका ताणें तें दाविदान म्हाका टेंपल बांदचें नाका. कित्याक? ताणें म्हजे लागीं संबंद बरो बांदी जाय पयलें. ताचें हात नितळ करचें, ताचें काळीज नितळ करचें, ताचें मोण नितळ करचें, ताणें नितळ जायचें, ताणें म्हजो संबंद नितळ करचें. म्हजो संबंद म्हज्या मदलो आनी ताच्या मदलो संबंद घट करचें. म्हज्या मदलो आनी ताच्या मदलो संबंद घट जाल्ल्या उपरांत ताच्या मदलो आनी ताच्या भावा भयणी मदलो संबंद ताणें घट करून हाडचें. राय आनी परजे मदें संबंद घट जायचे, तो बळादीक जायचे, तो बळवून जायचे. त्या मुसर ताणें म्हजें घर बांदचें नाका म्हणटा. देवान कित्याक नाका म्हणलें? ताणें प्रोफेत नातानाक सांगलें हांव देवा मंदीर बांदता म्हणून. देवाचें उतर आयलें ताणें बांदचें नाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचें जिवान मेळ्ळें करून हाडलें, अशुद्ध करून हाडलें. ताचे हात ताणें अशुद्ध करून हाडले, पातकांत बुडयले. कशें ताणें पातकांत बुडयलें म्हळ्यार ताणें उराया म्हणल्यार एकल्याच्या बायल जावन आसलें बेतशेबा. ताका ताणें शेबाक आपणाच्या पतीन काडच्या खातीर, आपणाची करून आपणाच्या रावळेरान दवरच्या खातीर उरायाक ताणें खंय पळय चड झूज जाता त्या झुजांत मुखार रावंक ताणें पत्र बरोवन दवरलें. आनी झुजांत ताका लगाट काडटा. तो झुजांत तो मरता. आनी ताच्या रक्ताचो निरापराधीच्या रक्ताचें खत हाच्या हाता लागता, हाच्या हात मेळे जातात. आनी बेतशेबाक सांगता रावळेरान दवरून तो पातकान पडटा. देवाक तें दुखता. देखून तशें मेळ्या हातांनी म्हजें टेंपल बांदूंक नजो म्हूण देवाची आशा. देखून मागीर ह्या खातीर पळया मागीर दुसरें खालें ताणें व्हडलें दावीद रायन केल्लें खालें म्हळ्यार नाबोत म्हणलो देवबिरांतेन जिवंचो एक भाग्यवंत मनीस, पवित्र जिणी जिवंचो मनीस, देवाक खाल जावन देवाक मानवाल्लो जावन ताच्या मालगड्यांची आस्त एकी नासतना ती ताणें त्या मालगड्यांच्या आस्तीन गळोवन ती बरी करून मांडून हाडून व्हडल्यान ताणें एक दाका मळो ताणें दवरून हाडलो. तो मालगड्यांत हांव आयिल्लो तो दाका मळ्यांत दीस रात काम करून दाका मळो उतलो बरो आसलो गी. तो दाकांनी अश्यो दाकाच्या गोसांनी भरिल्लो दाका मळो, व्हडलो दाका मळो ताका नाबोताक आसलो. आतां वो कितें करता म्हळ्यार दावीद कितें करता म्हळ्यार दाविदाचे दीश ताचेर पडटा.
नाबोताच्या मळ्याचेर दाका मळ्यांचेर नाबोताच्या दाका मळ्याचेर ताच्या कुटुंबाच्या ताच्या संततींत येयल्या ताच्या आस्तीचेर आची दीस पडटा. इस्रायलान त्यो जोडलो रायवो सगळो इस्रायल तासो म्हणटाना नाबोत असो मलगड्यान धांवन आयिल्लो त्या जाग्याचेर ताणें केल्ल्या मळ्याचेर ताणें केल्ल्या कामाचेराची दीस पडटा. तो म्हाका दिजे तुका हांव दुसरें कितें दिता तो दिना म्हणलो मलगड्यांचो हांवें विकूंक नुसो मलगड्यांची आस्त हांवें उरोवन खाणेचें हें आमचें लक्षण हें जुदेवांचें आमकां आब्रामाक ताणें येयल्लें देखून इस्रायलांत आमी म्हजी आस्त हांव दवरून खाणेता म्हणल्याक तो ताका जिवशिंत मारता ताचो दाखो मळो वो वण खाणेता ताचो जीव काडलो आनी ताचो दाखो मळो हाणें भितर घालो. हें देवाक दुखलें त्याच्या निरापराध्याच्या भगवन मनशाच्या रक्ताचो हे नितीवंत मनशाच्या निरापराधीचें रक्ताचें खत दाविदाच्या हातासान त्या हातांनी म्हाका रावळ्यार बांदचें नाका म्हणटा. देखून हें देवाक दुखलें आनी ताणें देवा लागीं आनी हेरां लागीं संबंद बरो करून खाणेचें ताच्या हाताक जाल्लें मेळेंपण तें पातकाचें खत ताणें धुवन काडचें तें आसून म्हाका जायना. देखून ताणें देवा लागीं बरो संबंद दवरूंक जाय आनी तो सेल्फ सेंटर्ड जायना ताचे ताशे तो सेल्फ सेंटर्ड म्हजेंत केंद्र म्हजें म्हणलें हांव फस्ट ताणें हेरांक प्रथम स्थान दिजें देवाक आनी हेरांक उपरांत ताका स्थान दिजें म्हणून देव सांगता. देखून तो संबंद घट करूंक देव उलो दिता ताका. मुखाच्या न्हू वांजेलांत पळय आयच्या वांजेलांत लूक सांगता मोरी संबंद बांदून हाडूंक आद्यता दिता. संबंद देवा मदलो संबंद हेर भाव भयणी मदलो तो संबंद घट करूंक मोरी वत्तू दिता मोरी आद्यता दिता म्हणून लूक दाखयता वांजेलांत दाखयता. देवा लागीं आनी हेरां लागीं म्हूण सांगून ती मनशा लागीं म्हळ्यार ती एलिझाबेथाची भेट करूंक जावचें वांजेलांत. देखून म्हजो जीव मरी म्हणटा म्हजो जीव सरेस्पराची वगळी जाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातेन संतोशान उरता म्हणटा ती संतोशान देवा ह्या थारोकातेन संतोशान उरता म्हणा. तांतें पयिल्लें वय मोग्याचें न्हू आज आमी पळया तांतीं पयलीं आयिल्लें गे कोंबी पयलीं आयिल्लें गे म्हूण हांव विचारचें भुरग्यांक लागीं बेश्टें केदाळ विचारचें क्लासीन तांतीं पयलीं आयिल्लें गे ह्या कोंबी संवसारा पयलीं आयिल्ली. आतां थोडीं भुरगीं म्हणटात तांतीं पयलीं आयलें म्हणून तांतीं कोंबयेन घालनासतना तूं कोंबी नासतना तांतीं खंय जावन आयलें कोंबयेन तांतीं घाल्या मात कोण कोंबी आसाचे तांतीं पडटा ना थोडीं म्हणटात ना कोंबी पयलीं आयली म्हूण कोंबी येयचे जाल्यार तांतीं फुटोन गे कोंबी येवचें कोंबी जावची पील जावन कोंबी जावन तांतीं आसूं देखून खंयचें पयलें म्हणल्यार वो मिस्तेर हाका जाप ना वो एक मिस्तेर तो देवान तो थोडेचे देव जाणा खंयचें पयलें आयलें म्हूण. देखून कोंबी पयलीं आयलें गे देखून हांवें विचारचें थोडे फावटी मरयेन ती अर्गां वगळाप देवाक गाजयलें गे देवाचें नांव गाजयलें गे देवाचें व्हडपण पयलें गाजयलें गे देवाक महिमा पयलीं दिली गे तिणें अर्गां वगळा पयलें दिलो गे ह्या ती संतोशान पयलें बरली संतोशान ती उपेली पयलें संतोशान बरोवन तिणें तिचें तें संतोशान ती पयलें जियेली. संतोश मेळ्ळ्या उपरांत तिणें देवा अर्गां दिलें खंयचें पयलें संतोशान बरयल्या उपरांत मागीर तिणें अर्गां वगळाप दिलें गे ह्या अर्गां वगळाप दिल्ल्या वरवीं ती संतोशान बरली. हें एक सवाल देखून आमी तें सोदून काडचें. पळय आमची लिनाबाई आनी आसिनाबाई म्हूण दोगां आसलीं आमच्या कोयंता लागींत एकली दोग सुणो तिका 2 जाणां पुतांच्यो एक लिना म्हणून इशिल्यान रावची एक पुतानी सूण इतल्यान रावतली आनी मलगड्या घरा लिना आसली आसिना आनी लिना मलगड्या घरांत रावतली आसिना इतल्या घरांत रावतली. आतां लिनाक एकलो पूत आसलो त्या पुता खातीर ताचें शिकप जावन येता आनी हिणें मीस हाडून दिवचें एक अर्गां मीस दिया फादर म्हज्या पुताक विजा मेळच्या खातीर ताचें शिकप आनी एक्सपिरियन्स आनी प्रस्तादान घालपाक येता तो ताका विजा मेळाचे देखून एक अर्गां मीस दियाप म्हूण आनी ताका विजा आनी मेळाच्यो हिणें पयलेंत अर्गां मिसान दिवचें लिनाबायेन पयलेंत अर्गां मीस तिका अर्गां मीस भेटयल्या उपरांत मागीर 9-10 म्हयन्या उपरांत चेरक्या विजा आयली तो गेलो. आतां आसिनाबाई काय म्हणटा तिच्या दुवेक सैरीक जायचे मागीर हांव मीस दिता म्हणून. आतां लिनाबाईन विजा मेळच्या पयलेंत मीस दिलां अर्गां देवाक अर्गां मीस दिया म्हज्या पुताक दिलो पयलेंत अर्गां वगळाप तिणें देवाक दिल्यात अर्गां मीस पेटयलां आनी सदां येवन हात वयर घालून अर्गां वगळाप दिता ती लिनाबाई. आतां आसिनाबाई काय करता म्हळ्यार आसिनाबाई ती काय करता म्हळ्यार आसिनाबाई तिच्या दुयेक सैरीक जायचे देखून तिणें काय करचें सैरीक मेळ्ळ्या उपरांत अर्गां मीस दिता म्हजे कडेन सैरीक मेळून अर्गां मीस दिता सांगून 1.5 वर्सां उपरांत सैरीक मेळ्ळी ताचे मेळ्ळ्या उपरांत मागीर मीस दिलें. देखून अर्गां आतां आमी चिंतया आमी अर्गां वगळाप आनी पुरा पयलें दिजें गे देवाक ह्या आमकां पुरा मागले मेळ्ळ्या उपरांत आमी अर्गां दिचें कशें
मरयेन कितें केलें मरयेन गायलें त्या खंथारांत ताचा मरयेन तिच्या जिणेंत देवाक तिणें सुती गाजयली देवाची महिमा गाजयली देवाचें वडपण तिणें पयलें गाजयलें देवाक अर्घ होगलाप तिणें पयलें दिलो अर्घ होगलाप स्तुती वंदन तिणें पयलें केलें आनी ताचे म्हणजे म्हणाली म्हजो जीव म्हजो आत्मो देवाची वडवीकपण गाता वडवीक गाता म्हणाली ती म्हजो आत्मो देवाची वडवीक म्हजो जीव सरस्वरातीन संतोशान आसता मागीर संतोश तिका मागीर देवाक अर्घान दिल्ल्या वरवीं देवाक समान घट केल्ल्या वरवीं देवातीन ती एक जाल्ल्या वरवीं तिच्या काळजांत संतोश समाधान उल्हास तिचे रास करूंक लागलो देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमी पळयता आमी अजापा फाटल्यान पडटा अजापा फाटल्यान पडटा हांवें लोकां कडेन आज जावन म्हणचें अजापा फाटल्यान पडनाकात म्हणून अजापान तुमी फाटी येनात गे हांव फाटी येता अजापा वांजेलांत अशें हर एक अजाप तें सतत जसोम्यान घडलींत म्हणून हांवें हर एका शर्मावर सांगल्यान हांव अजापा फाटी येता पूण आमी पयत पुस्तकांत वांजेलांत आमी पळया अजापा आसा ती अजापा आमी सगळ्यान फाटयेचें पूण थोडीं कांय करता म्हळ्यार अजापा मात्र पडले अजापा मात तांकां सोमी नाका कोण नाका तांची बॉडी तांची कूड हे घट्ट जाल्यार पुरो त्या कुडी वयली पिडा गेल्यार पुरो जायते फावटी आमी अजापा फाटल्यान येता अजापा पळोवंक जाय म्हूण ना आमी भावार्था फाटल्यान पडायचें भावार्थ घट करूंक भावार्थ बळादीक करूंक म्हणून आमी फाटल्यान पडायचें मोगाच्यान पयत पुस्तकांत आमी पळया कितें आमी अजापा फाटल्यान पडून नजो म्हणून अजाप आसचिंत भावार्थ वयर हाडूंक आनी ते एक अजापांक केल्यांत आमकां भावार्थ येवंक भावार्थ आमकां आकर्शीत जावंक देखून अजाप आसची आमचे थंय भावार्थ वाडोवंक बळादीक जावंक तो थीर आसूंक कश्टा वेळार तो भावार्थ थीर भावार्थ आमचे थंय येवंक अजापा वांजेलांत पयल्या अर्ध्या माथ्यावचो वंजेल काणया ते 28 चॅप्टर आसात तातूंत पयलेच्या 14 पळया अजापांनी मस्त अजापां असऱ्यां अजापां मिराकल्स अजापां घडटात मागीर जाताना उणें जावन येतात आनी 14 जाल्ल्या उपरांत अजापां उणी जातात मागीर केंद्र मागीर गामान मागीर फोकस जेजूच्या सोडोनेच्या त्या मिसावांत जेजूच्या कुर्सार ताणें बटनाच्या बलिदानाचेर जेजूच्या कश्टां वळवळ्यांचेर आनी आमकां पथकां बगसूंक जेजून भेटयल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाचेर केंद्र गामान ते अजापाक आमकां डिस्ट्रॅक्शन करूंक कांय ना सगळें गामान निमाणें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा कश्टां वळवळे आनी मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वयर ताचेर केंद्र जावन आसा देखून भावार्थ आमचो ताचेर अजापां पयलें आमकां भावार्थ येवंक लोकां थंय भावार्थ येवंक हें सदांय आमी भावार्थांत पळोवन गेल्यार भावार्थ भुरग्यांक पळय पाठ करच्या पयलीं एक लॉलिपॉप दिता आमी अजापा लॉलिपॉप म्हणून लॉलिपॉपा बरी आमकां थोडे अजापांक करतात अजापां भुरग्यांक लॉलिपॉप खावन येतात अजापान तितलेंत देवाच्या त्या कश्टां मरणाच्या वळवळ्यांच्या आनी पुनर्जिवनपणाचेर केंद्र उणें जावन येता देखून आमी अजापा फाटल्यान पडा नजो अजापांची आशा आमकां सोडासर अजापा आमकां आशा आसा जे म्हजो भावार्थ तीर करूंक भावार्थ घट करूंक जेजूच्या कश्टां मरणांतय आमी आचार रावंक आमी म्हजी पिडा गूण जावन जावन वचूं दी मागलो उपकार मेळूं दी मेळना वचूं दी ती देवाची खुशी मांडावळा हांवें स्विकार करूंक आनी ताच्या मांडावळ्या प्रमाणे ताणें दिले कश्ट सोंसूंक म्हजी आतांची स्थिती हांवें स्विकार करचें तितलें घटाय म्हाका त्या म्हज्या भावार्थ दिता स्वाय अजापांनी देखून म्हजे थंय भावार्थ घट भावार्थ आसा जाल्यार म्हजी आतांची परिस्थिती कली पिडा जावंक पुरो म्हजे कडेन उणेंपण आसूंक पुरो हें कितें म्हजें थंय आसूंक पुरो म्हाका आशेल्लें मेळना जावंक पुरो मागिल्लें मेळना जावंक पुरो पूण म्हजो भावार्थ म्हाका सांगता ही परिस्थिती स्विकार कर म्हणून एक भुरगो हांगा येतालो मोगाच्यानो ती म्हणाली तो ऑटिझम आसलें भुरगो तें वण घालता हें वण घालता मेजा लुगाट वण घालता आनी बूक वण घालता फॅन काडून मोडटा आनी खूब कशें अर्दो घंटो आमकां पुरो जावन गेलें चूर सोड उड्डोवन जावन ताणें तें वण घालता हें वण घालता तेणें कशें आटापचें देखून ताणीं त्या रेतीर करून गेलीं ह्या रेतीर करून गेलीं हांगा व्हडल्या हावसफुलाची रेतीर आसली हावसफुला व्हरून गेलीं थंय आनी एक रेतीर आसली थंय पडची रेतीर आसली हांगा हावसफुलाची रेतीर म्हणून थंय हांगा रेतीर जावन ह्या 3 वर्सांनी ती कांगाल जावन गेली भुरग्याची पिडा विशाम जावन गेली सड जावन गेली भुरग्याची पिडा आनी खोटीन तो उड्डा पट्ट सड जालें देखून हांवें ताका सांगलें हाळे तुज्या भुरग्याक तुमी दोगांय मागण्याच्या वेळार घरांत रावाय खंय व्हरय नाकात इस्काला व्हरा आनी हाडा इस्कालान काल्यान सांगलां पळय कले शिकयता ताचेर तुमी गामान दिया भुरग्याचेर तुमी गामान दिया आनी सांजेच्या मागण्या वेळार भुरग्या कडेन बसतना मागणें करतना मागणें जाल्ल्या उपरांत तेर सांबारी जाल्या उपरांत दोगांय पयलें तूं ताच्या मागीर तुजो न्हवरो दोगांय जाणां त्या माथ्यार हात दवरून मागा म्हूण
भुरग्यां थंय बरेंपण दिसूंक आयलें. आतां कळ्ळें देव ही परिस्थिती स्विकार केल्ल्या वेळार आमच्या घरांत अजाप जालें म्हणून. केदाळा म्हज्या जिणे म्हजी पिडा जावंक पुरो, म्हजें उणेंपण जावंक पुरो, म्हाका दुडाचें उणेंपण, भलायकेचें उणेंपण खरें जावंक पुरो. म्हजें तें उणेंपण हांवें स्विकार केल्ल्या वेळार आनी म्हज्या बाबतांत हांवें जियेल्ल्या वेळार म्हजें तें स्विकार करतना म्हज्या जिणेंत व्हडलें अजाप घडटा. देखून अजापा फाटल्यान आमी पडोवंक नजो देवाच्या काकुळटे पर्यंत, देवाच्या आराधना फाटल्यान, देवाच्या काकुळटे पर्यंत ताका मरये बरी हर गांव वगलाप दिवन देवाक घालून संतोशान भरचें. संतोश हाच्या फाटल्यान आमी पडाचे. देखून संबंदाक आमी मुख्य, संबंद मुख्य. देखून आपूण कोण गी म्हूण जाणा जायचें. मरी जाणा जाता आपूण देवान विंचलेली, देवाच्या मिसावांक हांव विंचलेली. आमी हर एकले हांव कोण, हांव देवाचें बाळ, म्हाका एक मिसांव आसा म्हणून मरयेन वळखल्या बरी हांव कोण गी म्हणून हें संबंदाक गरजेचें देवा लागीं. तेन्ना देवा लागीं म्हजो संबंद घट जाता. हांव कोण गी म्हूण जाणा जावचें. देवाच्या कृपेन हांव सल्वासांव जोडिल्लो आनी देवाच्या कृपेन हांव जियेतां आनी देवाचें बाळ हांव म्हणून. देखून म्हजो संबंद देवा लागीं बरो आसाचें, कृपेन हांवें जियेचें म्हणून. आनी देवाक हांवें आयकाचें. देव कितें उलयता तें देवाक आयकाचें. देवाक आयकून देवाक हांवें प्रतिक्रिया दिवचें. लिसन टू द लॉर्ड, लिसन टू हीज वर्ड. मागीर म्हाका इती मिती आसाचें. हांवें कितें करीचें, कितें करूं नजो म्हणली समजुनी म्हाका आसाचें. हांवें कितें हेरां बरें करीचें म्हाकाय चड ना, म्हजेंच पळोवंक ना. म्हाका इतिमिती आसा म्हजें बरेंपण. हेरांचें बळोवंक बरेंपण पळोवंक म्हाका आपणें आसा. हेंय हांवें पळयचें. हें सगळें करीचें, बरें करीचें. त्या वेळार म्हजो संबंद देवा मदलो आनी हेरां मदलो संबंद घट जाताना देवाक थंय पसंद जाता. हें म्हजें मिसांव. मरी आमकां एक देख, एक मॉडेल देवाळ बांदूंक देव कळयलें आशेत आपल्या देवाळ ती बरी जावं सायक आमकां देख, एक मॉडेल, एक मादरी देवाळ बांदूंक. तिका आशा देवाची खुशी करूंक, लॉंगींग फॉर द नियरनेस ऑफ गॉड, लॉंगींग फॉर द नियरनेस ऑफ गॉड. देवान म्हजे लागीं आसाचें, हांव देवा लागीं आसाचें म्हणून तिची आशा. देवा लागीं आसूंक, ताचो सांगात, ताच्या सांगाता चलोवंक ती आशेता, ती अत्रेकता. ती आपूण कोण म्हणून जाणा. मरी जाणा आपूण कोण म्हणून. कृपेन भरली म्हूण ती जाणा. ती देवान विंचून काडलेली. म्हाका देवान विंचून काडलां. हांव थारुकाची आवय, हांव निश्कळंक माता म्हूण ती जाणा. ती देवाक आयकता, देवाक प्रतिक्रिया दिता, देवाच्या सांगाता चलता, देवाची मांडावळ जारी करूंक ती फुडें सरता आनी वावुरता. देखून हांव वर्जीन म्हळ्यार कोण गी म्हूण. ती एक अवंकार म्हळ्यार ती देवाक सेरवल्ली. ए वर्जीन इज समवन हू बिलॉंग्स टू गॉड. ए वर्जीन इज समवन हू बिलॉंग्स टू गॉड. एक अवंकार जावन आसा एकली ती देवाक सेरवल्ली ती. एंड ती संपूर्ण डेडिकेटेड टू वॉट गॉड इज डुईंग. देव कितें करता ताका संपूर्ण बद्ध जावन समर्पीत जाल्ली. देव म्हजें तें कितें करता पळय तें म्हजें तें करच्या कामाक म्हजो संपूर्ण ती बद्द हांव ताका साकार दिवंक संपूर्ण बद्द म्हूण ती अवंकारमय ती अर्थ करून खाणयता. देखून ती समजून खाणयता. ती कृपेन भरलेली म्हणून मरी समजून खाणयता. तर आमी कृपेन भरलेली गी. आज क्रिस्मस आचरण करतना आमी विचारया आमी कृपेन भरली गी. बडवयन म्हणटा नमान मरये. ते नमान मरये सदांच आमी सगळ्यांक नमान आमी म्हणटा. पूण कृपेन भरलेले म्हूण कोणाक आमी उलयलें म्हणून कोणाक म्हणलें हांवें आयकोना. नमान म्हणून सगळ्यांक पाद्राबांक म्हणटात, हेरांक तुमकांय म्हणटात नमान म्हणून. पूण कृपेन भरलेले म्हणलो मान हांवें हेरांक दिल्लो आयकोना. आंजांची उतरां आयकून मरी शर्मेता, ट्रबल्ड. मदर मेरी ट्रबल्ड. देवा आंजाची उतरां आयकून ती तब्बीब जाली. ती उतरां डिसमीस करिना. तरी पूण ती देव बडव्याची उतरां ती डिसमीस करिना, काण सोडिना. ती बागार त्या उतरांचेर ती ध्यान करता. मरयेन ती उतरां आपल्या काळजांत आटयली म्हणून आनी ध्यान केली. सोमी तुजे सांगाता म्हळ्यार देव तसो शेवट तुजे थंय कितो शेवटा तुजे द्वारे जारी करता. देवाचें प्लॅन तुजे द्वारे जारी करता. देव सोमी तुजे सांगता म्हणून बडव्यान म्हणल्या क्षणां मरी अर्थ समजता. सोमी तुजे सांगता म्हळ्यार देव तसो शेवट ताचें प्लॅन तुजे द्वारे तो जारी करता, परिपूर्ण करता म्हणून. आनी तें
मरये गोत्ता आसा तें फातरार पडिल्लें बी न्ही म्हणून. फातरार पडिल्लें बी किर्लाता पूण गूंड फळां दिनासतना तें मरता. फातरार पडिल्लें बी न्ही म्हणून देवाचें प्लॅन तिच्या काळजान पडिल्लें, देवाची कृपा ताच्या काळजान, देवाचें उतार तिच्या काळजान पडलें. तें फळां दिनासतना ती मरूंक सोडिना. ती गूंड ती ध्यान करता, गूंड नियाळटा आनी देवाचे उतार तिच्या थंय फळां ती करता. देवाचे उतार जारी करता. पवित्र आत्म्यान गर्भे सांबाळूचें पयलें मेळ देवाच्या उतराक पाळो दिवचें. देवाच्या उतराक पाळो दिलो तिणें, देवाचें उतर ध्यान केलें म्हळ्यार, देवाच्या उतराक पाळो दिलें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान गर्भां सांबाळूचें पयलें मेळ. पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भे सांबाळली. पवित्र आत्म्यान ती भरली. देखून हें पयलो देवाच्या उतराक पाळो दिवच्यात हें पयलें स्थान घेता. पवित्र आत्म्यान आमचें थंय बरायचें. त्या आमी देवान दिलें मिसांव आमचें थंय खाणयलें म्हूण जारी जाता. देखून ताका आमी कम्फर्टेबल ना. आमकां थोडे फावटी देवाचो संदेश कम्फर्ट ना. थोडे फावटी आमकां सांगता पिडेस्तांची साखरी कर, मांयची साखरी कर, ह्या एका भुरग्याची ऑटिझमाच्या भुरग्याची साखरी कर म्हळ्यार आमकां कम्फर्टेबल जायना. त्या वेळार आमकां थोडें नाखुशी जाता. जाल्यारय देवाच्या उतराक पाळो दिवन तें ध्यान कर, ताचें देवाचें उतर म्हज्या काळजार रोंबल्या वेळार तें देवाक मेसापता आनी तें फळ दिता. मुखाच्यान गब्रिएल प्रधान देवदूत वय आनी येवन सांगता दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे लागीं करार जाल्ल्या एका अवंकारी मरयेक थंय बडवो आयलो म्हूण. बडवो खंय आयलो देवाचें उतार सांगता प्रधान देवदूत गब्रिएल बडवो सांगता दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे लागीं करार जाल्ल्या एका अवंकारी लागीं मरये लागीं तिका धाडलें म्हूण. तिचें नांव मरी म्हूण. दाविदाच्या घराणें म्हळ्यार देवाचें घराणें देवान बांदलें आनी देवान दाविदाचें घराणें बांदता म्हणून ताणें प्रॉमीस केलें, ताणें बसयलें. देखून देव निरंतर दाविदाचें घराणें बांदता. देव सांबाळटा दाविदाचें घराणें, देव सांबाळटा दाविदाचें घराणें. देव चलयता दाविदाचें घराणें, देव राखता आनी दाविदाचें घराणें तो फुडें व्हरता आनी ताका सदांच सांबाळून रक्षण दिता आनी ताच्या राजवटेक अंत ना म्हणून. मरी तें येदोडलें आयकून मरी भियेता, कावजेता मरी कावजेता. तर हो मिस्तेर तिका कळनासतना ती कावजेता. तिका बडवाचो संदेश, देवाचो मोगाचें देणें म्हणून ती निमाणें वळखता. हो बडव्यान दिल्लो संदेश देवाचें म्हाका वर्तें देणें, हें व्हडलें गिफ्ट म्हाका, हें गिफ्ट हें देवाचें देणें म्हूण ती वळखता आनी स्विकार करता. नंतर तिचें मिसांव तिका कळीत जाता आपूण कितें गरजेचें म्हणून. आपूण ती देवाच्या पुताक तिची जिणी तिच्या गर्भांत हांव घेता देवाच्या पुताक म्हूण ती जाण जाता. देवाच्या पुताक ह्या संवसारी हाडूंक म्हजे थंय हांवें साकार करचें, म्हजे द्वारे देवाचो पूत संवसार येता म्हूण ती जाण जाता. तो देवाचो राज हाडटा, देवाचें राज तो तिचो पूत संवसाराचो तारोक देवाचें राज ह्या संवसाराक हाडटा आनी तें स्थापन करता. आनी तिणें पवित्र आत्म्याक उक्तें म्हूण उक्तें काळीज उक्ती जिणी तिणें पवित्र आत्म्याक दिचें आनी ताचे लागीं सहकारीचें म्हणून तिका बगता. देवाचें राज जेजू ह्या संवसाराक हाडटना मरयेन सहकार दिवंक आसा म्हणून ती स्विकार करता, ती समजता आनी स्विकार करता. तेन्ना असाध्य आसलें साध्य जाता. तें हें असाध्य म्हणटा ती एक असाध्य म्हणटा हें कशें जावचें तक्षण तिका कळटा हें असाध्य आसलें तिका साध्य जाता. हें समजतना इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल. देवाक हें साध्य म्हूण तिका जाण जाता. हें देवाचें काम तातूंत तिणें भागीदार जावंक आसा. स्पिरितान खूड रगत जावचें, पवित्र स्पिरितान एक मनशाचें खूड रगत जावचें हें ध्यान करूंक तिणें ती ध्यान करूंक ती आशेता. आनी तें ध्यान करतना तें नियाळटना तिका कळटा आपणें कितें करूंक आपयलां म्हूण. हांवें कितें करूंक देवान म्हाका आपयलां म्हूण तें ध्यान करतना कळटा. कितें करूंक हांवें आसा म्हणलें तिका ध्यान करतना कळटा. आनी मरी म्हणटा हांव सोम्याची चारांदासी तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें तें जावं म्हूण. असो परिणाम जावन ती गर्भेस जाता. केदार जावन तुजी चारांदाची म्हूण ती कल्तीमान घालता तक्षण ती गर्भेस जाता पवित्र आत्म्या वरवीं. आंजाचो दिल्लें काम, आंजान दिल्लें काम, आंजाचें दिल्लें काम जारी जालें आनी आंजाचें काम हांगा तिका दिवचो संदेश दिवचें तें पूर्ण दिलो. तेणें आंजान संदेश दिलो. तिचो संदेश दिल्या तक्षण गब्रिएल बडवो फाटी येता, सर्गा फाटी येता.
देवाक व्हडलो जोमो आमचे ताव नाका मोगाच्यान आमी व्हडलो जोमो हावसफूल आनी चिंता हावसफूल रेटीट म्हण चिंता देवाक व्हडलो जामो नाका तेजो व्हडलो जोमो नाका जोम्याचो व्हडलो आवाज व्हडल्यो थाळयो देवाक नाका देवाक जाय तसो शेवट म्हज्या जिणेद्वारेन जारी करूंक देवाक जाय हें देव आशेता व्हडलो जोमो जावचो व्हडलो बापाट मारचे व्हडलो आवाज करीचे व्हडलो नॉयज बीग क्रावड आनी बीग नॉयज देवाक नाका देवाक जाय आज तसो शेवट म्हज्या जिणेन जारी करचे देवाचो संबंद देवा मदें आनी हेरां मदें म्हजो संबंद हांवें फळादीक करचें हांवें बांदून हाडिचें आनी हें देवाक देव मानवता देखून मरये बरी हेरांच्या गरजांत आमी आमच्या सैऱ्यांच्या आमच्या शेजाऱ्यांच्या गरजांत तांच्या गरजांत आमी गरजेवंतां पावचें तांची जतन तांची मजत आमी दिचें आनी मरये बरी आमी हेरांच्या गरजा पावन देवाच्या मोगांत आनी हेरांच्या मोगांत वाडटना आमचें काळीज नितळ जाता आनी नितळ मनान नितळ काळजान नाताल आचारान करया आमेन.